उळगा केरवडी संपर्क बार्ज सोमार सकाळी बेळगाव होईली आणि ह्या भागाच्या लोकांक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बस सेवा तात्पुरतीक प्रारंभ करतले असे जिल्हाधिकारीन भरवसो दिला। बेळगाव जिल्ह्याच्या गोकाक हांगा हुंवार येयला, थंयच्या लोकांक सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरूंक उळगा केरवडी संपर्क बार्ज होईली। आयतार दिवस जिल्हा प्रशासनान बार्ज व्हरूंक ट्रक लॉरी आणि क्रेन उळगा धाडिले, पण स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त केल्ल्यान ट्रक लॉरी आणि क्रेन वापस गेल्ले। सोमार सकाळी उळगा येयले तहसीलदार आणि इतर अधिकारीन बार्ज केरवडच्यान कोडीबाग हाडूंक सांगले। कोडीबाग बंदराच्यान बार्ज क्रेन मार्फत ट्रक लॉरीचेर दवन बेळगांवां वयली। ह्याचे संबंध केरवडी देवळमक्की उळगा हळगा भागाचे नागरिक विद्यार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन जिल्हाधिकारीक भेटले आणि बार्ज परत केरवडी हाडतपर्यंत पर्याय व्यवस्था म्हण वैलवाडाच्यान उळगापर्यंत विशेष बस सेवा सुरू करूंक जाय म्हण आग्रह केले। स्थानिकाली मागणी ऐकले जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमी सोमारच्यानच KSRTC ना तर खासगी बस सेवा सुरू करचे भरवसो दिलो। तसेच बस सेवा सुरू केल्यार स्थानिक ग्रामपंचायतीन बी सहकार्य करूंक जाय असे सांगले। बेळगावात हुंवार येवन लोक त्रासात आसात, त्याका लागून तेमगेल्या मदतीक हांच्यान बार्ज वयला। 5 ते 6 दिवसान बार्ज परत हाडतले, तोपर्यंत न्हंय पार करूंक बोट उळगा केरवडी भागात दवरतले असे तहसीलदार निश्चल नोरोना हेमी सांगला। जो आज बोट आम्ही उरलेला ते बेलगाम भितर जो लोक सापडलात एका गेले गोवाक तेम वाचोवसाठी उरलेला आमचे ते खाली एक 4-5 दिवसांसाठी तेमची एक पिढी तेमकां मेन लँडा हाडले नंतर ते वापस बोट आमचे धाण दितात। ऑलरेडी आमगेले शासनान ऑलरेडी बेलगाम शासनान लोकां कडेन बी उलयलात आनी तेमी कन्फर्म बी केला 5 दिवसांसाठी 4-5 दिवसांसाठी मात म्हणून। तितले पसून आमी लोकांक कसले त्रास जायनी म्हणून थिंगा एक आमगेले बरे होट आमगेले कुरुमगड रिसॉर्टाचे एक फोट बी दवरया म्हण केला, सो ते बी आमी वेवस्था पळोवचे लागला। पूण खंयचे रितीन लोकांक त्रास जायनी अशें करून पळोवची आमकां जबाबदारी आसा, ते आमी बघतात। पॅसेंजर बोट ह्या न्हंयत संचार करची कश्ट आसा, कारण कदरा डेमाचे उदक सोडील तेन्ना व्हाण जास्त उरता, तेका लागून बार्ज परत हाडतपर्यंत बस सेवा सुरू करूंक स्थानिक लोकांन आग्रह केला। चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा। त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल। आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात। उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। गोवा राज्याच्या एक ज्वेलरी शॉपात लूटमार करूंक पिस्तूल घेऊन बसाचेर वयतीत आशिल्ले 2 व्यक्तीक कर्नाटका पोलिसान अटक केले, तशेंच एक व्यक्तीक गोवा पोलिसान अटक केले आणि एक व्यक्ती फरार जालो। ही घटना अनमोड चेकपोस्टाचेर घडली। अनमोड चेकपोस्टाचेर बस थांबोवन एक्सायज सोरो तपास करतना 2 व्यक्तीकडे पिस्तूल आशिल्ले कळून येयले आणि 2 व्यक्ती बसावेल्यान उतरून गोवा सायडान धांवले। त्यापैकी एक व्यक्तीक गोवा पोलिसान अटक केले आणि एक व्यक्ती फरार जालो। पिस्तूल घेऊन बसाचेर प्रवास करच्या 2 व्यक्तीक एक्सायज अधिकारीन पोलिसाल्या ताब्यात दिले।
राजस्थान राज्याचे गोवर्धन सिंग राजपुरोहित आणि श्यामलाल मेघलाल हेमका पोलिसांनी अटक केला. 2 पिस्तूल बुलेट्स हेमचकंच्यान जप्त केला. गोवा राज्याच्या एक ज्वेलरी शॉपाक लूट करूक स्केच करून वयतीत आशिल्ले बद्दल पोलिसांनी ताब्यात घेयले दोन्ही व्यक्तीन पोलिसांक माहिती दिला अशें कळयलां. हॅरेसमेंट करता तेजे मेन येवपा जाय आनी तेजेर इन्क्वायरी बसो जाय. गोवा सिप्ला कंपनीचे व्यवस्थापन कामगारांक दिवचे त्रास आणि अन्याया विरुद्ध कामगारांनी पणजी आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. सध्या गोवा सिप्ला कंपनीत कामगारांक विनाकारण त्रास करचे, दुसरे राज्यात ट्रान्सफर करचे चलत आसा असे आरोप केल्ले कामगारान आंदोलनाक सुरवात केला. ह्या कंपनीत कितले वर्सांच्यान शेकडो कामगार विविध विभागात काम करत येयलात, जाल्यार ह्या कंपनीत 12 तास ड्युटी करची परिस्थिती आसा, ते बी ओव्हर टायम पे नासतना. ताका लागून हांचे कामगारान युनियन जॉईन करून कंपनीच्या व्यवस्थे विरुद्ध आवाज उठयलो. तेजेन कंपनीच्या व्यवस्थापनान काही कामगारांक दुसरे राज्यात बदली केले. मुख्य म्हटल्यार कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या कामगारांक जास्त त्रास करतात अशें कळयलां. कंपनीचे व्यवस्थापन करचे अन्याया विरुद्ध कामगारान आंदोलन केले आणि कंपनीक लागू केल्ले इस्मा कायदो काडूक जाय अशी मागणी केला. भुरग्यांचो विचार आसा तो सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटान तेजेर एक्शन घेवचा, स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचा आनी तेजेर इन्क्वायरी घालूं जाय असो म्हणून स्ट्रिक्ट गव्हर्नमेंटान. खरें म्हणत जाल्यार न्ही एस्मा पळय लायला हो खरो खंयच लागू जायना आनी गोंय आमचें हे येदेशे हितून तो एस्मा लायला तो ताका एज पर रूल लावपाक जाय. ते पयलीं कळोवपाक जाय कंपनीच्या वर्करांक हेका तेका. आनी अशें कितें इमर्जन्सी जाले म्हणून ती एस्मा लायलो, खंयच्यो कंपनी बंद पडल्या म्हणून वयल्यान लेबरांच्या पोटार खोट मारून तुम्ही कंपनी बंद करता, तांकां कामां वयले काडटा आनी एस्मा बंद करता. म्हणजे तेंच्यांनी तेंच्या हक्काक लागून झगडप ना. तुमकां जाय तो हक्क आसा हो एस्मा खरें म्हणून जाल्यार गव्हर्नमेंटान पळय तांकां कळनासतना कितें करून तो लायला पळय. काल खरें म्हटल्यार एसेंब्लीनूय तेंच्यांनी विचारूंक जाय आसलें हो लायलो कित्याक काय म्हणून, अशें कितें घडलां गोंयान म्हणून ते लायता म्हणून. इमर्जन्सी कितें हें कित्याक लायला तो काडून उडोवचो. प्रत्येकाक आपलो हक्क तो इंडिया भितर खंयच ना. फॉरेनराक सुद्दां फॉरेनचे लोक रस्त्यार देंवता आपल्या हक्काक लागून. आनी आमकां गोंयान येदेशा गोंयान तुमी कंपनी आसा, तुमचे कडसून जॉब ना आनी कंपनी कडेन हात मेळोवन तुमी ही नाटकां करता. हो पयलीं सरकारान कॅन्सल करपाचो. सगळ्यान पयलीं सरकारान हो एस्मा आसा तो कॅन्सल करपाचो. भुरग्यांच्या भवितव्याक लागून हो कॅन्सल करून ते कितें रस्त्यार येवचे ना. कितें करतले आपले मागणे मांडटले. थंय जायना जाल्यार मागीर आझाद मैदान, ना जाल्यार कंपनी भायल्यान कोण काय कोणाची मोडतोड करिना. कित्याक जाय हो एस्मा ने कॅस्मा. तांकां टर्मिनेशन केलें आसा, बदली सिकिमाक ट्रान्सफर करते आसा, अशे बरेचशे हॅरेसमेंट लीव रिजेक्ट करचे अशे नॉर्मल बारीक बारीक हॅरेसमेंट अशे कंपनी भितर जाते आसा वर्करांनी. सो हे सगळे हॅरेसमेंटचो निशेध म्हणून आमी सगळे हांगा वर्कर केल्ले आनी कंपनीन बेगिना बेगीन आमचे जे युनियन आसा ते रेकॉग्नायज करचे आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां आमचेर जो एजमा लायला तो विथड्रॉ करचो. बिकॉज त्या एजमाचो बेनिफीट घेवन कंपनी वर्कराचेर हे हॅरेसमेंट करते आसा. बिकॉज आमकां वर्कराक एजमा लायला म्हणून आमकां स्ट्रायक करपाक मेळना आनी आमचो जो आवाज दाबलेलो आसा, आमचे जे हॅरेसमेंट जाता तो आमकां कुणाक सांगूंक मेळना. सो आमी आज हे प्रेस मिटींग घेवन सगळे प्रेसाक सांगला की हे गव्हर्मेंटाक हो आवाज पावू दी आनी गोंयचे आनी भायरचे सगळ्याक हो आवाज पावू दी की चिपला कंपनीन वर्कराक हॅरेसमेंट कशें जाता. आनी ह्या वर्करांक खरें म्हणजे जाल्यार आतां 1.5 वर्स जालें हेंच्यांनी युनियन केल्या. आस्मा म्हणून कितें हाडला हेंच्यांनी आनी हांकां कितेंच काम करूंक दिना. हेंच्यांनी आजून नोटीस दिवंक ना. जावं आपूण काम बंद दवरतले जाल्यार आमकां कितें तरी प्रॉब्लेम आसा अशें कांय दिनासतना हो आस्मा का कास्मा म्हणटा तो कित्याक हाडला म्हणून कळना. हेज्या पयलीं इलेक्शनाक लागून सगळे फार्मास्युटिकल कंपनी पळय आसा तेंच्यांनी सीएमा कडेन मिटींग केली आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी कंपनीवाल्यांनी युनियन केला आनी खंय सीएमा कडेन उलयला हें आतां आमकां कळ्ळां. म्हाका सांगा तुमकां जाय जाल्यार तुमी युनियन करता आनी हे वर्कर आसा कोरोना वेळार ह्या लोकांनी मोरून काम केलें. सगळे लोक कोरोनाक लागून घरान बसलेले पण ह्या कंपनीच्या लोकांनी त्या कंपनीक तेंको दिलो, तेंच्या वांगडा काम केलें. ह्या बायलेक 2 म्हयने युनियनाक जॉयन जाला म्हणून तिका काडल्या आनी अशे 2 म्हयने वेगळे बसला. सेक्शुअली हॅरेसमेंट, मानसीक त्रास सगळ्या वटेन ताका हॅरेसमेंट केला. नाका नाका जाली ताका उतरां उलयता. हेंचे कडेन कमिटी आहा सेक्शुअली हॅरेसमेंटाची म्हटल्यार त्या कमिटी प्रमाणे म्हाका ना युनियनाचो तो हेचो लेबर कमिशनाचो हो आसा ऑफिसर सतीश म्हणून तेचे पडला पाड. 17 वर्सां जाल्यार एका खुर्चेर बसना. तो कंपनीक सपोर्ट करता, तो वर्करांक सपोर्ट करिना.
ताका कित्याक थंय दवरला म्हणजे हात धरून गट आहा तो हरशीं 3 वर्सांनी ट्रान्सफर जाता ती ताका ट्रान्सफर जायना ऑल इंडिया युनियन सगळ्या कंपनीनी यांची बॉम्बे आसा दिल्ली आसा यांची कंपनी आहा जाल्यार थंय युनियन एक्सेप्ट आहा गोंयानूच कित्याक नाका म्हणजे आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.